काँग्रेस हे फावट विनेबिलिटी, पार्टी कडेन लॉयल्टी आनी उमेदवाराक पक्षांतल्या वावुरप्यांक कितलो मानवता तें पळोवन तिकेट दितली. मात हे निकश राणे आनी मोन्सेराताच्या घराण्याक लागचे ना. तांची उमेदवारी खंय केस टू केस आमदारां कडेन उलोवन थारतली म्हूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंग पणजे मिडिया कडेन उलयला. हे सगळे निकश सांबाळून खंय काँग्रेस नव्या चेहऱ्यांकूय संद दितली. बरोबर लुईजिनूय आशिल्लो. What exactly do you mean by that? I mean that the workers at the block level would be consulted. We'll get the panel of names from them. It will then be discussed in the district, in the Pradesh, and then the ICC will look at it. So there is, I will personally ensure that the charges that are being made of money bags and all that does not happen. And 4 of a family means 10% of the SME. Will this time this madness about family Raj will be away, or Congress will be crushed under the Give us same some thing? parameters. Yes. Give some parameters. Well, first of all, let me tell you one thing. The criteria for selection of candidate would be decided by the Pradesh Election Committee. But at the same time, we will choose candidates on the merit and their loyalty to the party. What about family Raj? I am very serious. See, there are Loyalty at the will be out there. of They will come with coming red to and- I'm coming to it. Out of nine MLAs who were elected, there was Mr. Rane and his son both got elected. Yeah. Then there was Babush and his wife both got elected. So out of the 4 such instances, 2 are already there. So we'll have to take a view on that. That what we do with the sitting MLAs. But at the same time, we would bring new faces, younger people in most of the seats. At least no new family Rajes will be created. At least new. No. Because you are taking view on that. You say. Yeah, what I'm trying to say is the acceptability of the candidate amongst the Congress workers, his or her loyalty to the party, and the winnability or the chances of winning of that candidate would be by and large the criteria. Can you tell us something what discussed and decided? No, we have drawn up a strategy for the coming assembly election. We are drafting the election manifesto. Election manifesto committee has been appointed, and they would be submitting the draft to be considered in the executive committee of the Congress party. We are preparing a charge sheet against the BJP government, and also, as I pointed out earlier, we have given 31st July as the last date for the block Congress committees to give their suggestions for each assembly segment. 31st August for the districts to give it to us, and 30th September the PCC will send it to the ICC. There has been a consistent demand that the candidate should be decided early. We will also start our campaign, door-to-door, house-to-house campaign. The Youth Congress and student wing and the Mahila Congress also, Sevadal also, would be a part of the door-to-door campaign. आनीक एका गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईक लांच घेतना धरलो. काणकोणा सब रजिस्ट्रार ऑफिसांतलो क्लार्क जुलियो जोन्साक एसीबीन शुक्रारा रंगे हात धरलो. ब्रेंडा परेरा हे बायलेचें नांव बदलूंक खंय ताणें 1700 रुपया लांच मागली. 1,500 ताका आनी 200 आनीक कोणाक तरी. तिणें आम आदमी पार्टीच्या लोकांक घेवन प्रकरण एसीबी कडेन पावयलें. एसीबीन शुक्रारा धाड घाली आनी ताका लांच घेतना धरलो. एक लेडी आसा ब्रेंडा पेरेरा म्हणून तेणी एप्लिकेशन दिल्लें फॉर चेंज ऑफ नेम, करेक्शन जें आशिल्लें ताचें नांवान. ते करेक्शना खातीर 3 म्हयन्या पयलीं जें एप्लिकेशन दिल्लें 16 मार्चाक, जो डिलिंग एंड आशिल्लो तो म्हणपाक लागलो सहज डिलिंग एंडान सांगलें की हेका खूब टायम लागतलो, 6-7 म्हयने लागतले, तेजे पयलीं जावचें ना. आनी तुका जर बेगीन जाय जाल्यार तुवें ताका पयशे दिवपाचे, म्हणजे आपल्याक पयशे दिवचे पडटले. अमके पयशे ताणें सांगले आनी मदीं जो घेवन वतलो काम करपाक ताका पयशे दिवचे पडटले. ती बायल त्या प्रमाणे ताणें आयकलें आनी ओके म्हणलें आनी ती आयली, म्हाका इन्फॉर्म केलें. ताजे नंतर आमी एंटी करप्शन ब्रांचा कडेन उलोवन एंटायर फाटले 1.5-2 म्हयने आमी फॉलोअप करताले आनी आज फायनली आमी ट्रॅप लावन ताका रेड हँडेड वायल
टेकिंग मनी म्हणजे पयशे घेता आसतना रेड हँडेड त्या मनशाक धरला. कितले ब्रायब सांगले ताणें, कितले पयशे मागलेले? 1,500 रुपया सांगिल्लो आनी 200 रुपया जो कोणी मदीं घेवन वतलो ताच्या खातीर म्हणून सांगिल्लें. टोटल 1,700. 1,700. तो आज ताका दिता आसतना रेड हँडेड पुलिसांनी धरला एंटी करप्शन ब्रांचान. गोंयचो मुख्यमंत्री पर्रीकार काय पार्सेकार? आम आदमी पार्टीचो प्रश्न. पळयत तेन्ना रक्षामंत्री पर्रीकार गोंयांत आसता. पठाणकोटाक हल्लो आनी पुलगांव डेपोक उजो लागलो तेन्नाय पर्रीकार गोंयांतूच. पुलगांव डेपोक उजो लागलो तेन्ना प्रधानमंत्री मोदीन मदीं पडून पर्रीकाराक पुलगांव धांवडायलो म्हूण आपान पर्रीकाराची धजा उडयली. The Bharatiya Janata Party should explain who is the Chief Minister. Is it Mr. Manohar Parrikar or Mr. Lakshmikant Parsekar? Who is the real Chief Minister of Goa? That means that there are two Chief Ministers working in Goa. One acting as a super Chief Minister, another as a Chief Minister. And in the jurisprudence parlance, it is called as a de jure Chief Minister and the de facto Chief Minister. Constitution do not permit more than one Chief Minister. BJP should explain in what capacity is Mr. Manohar Parrikar holding cabinet meetings. Since as per the Constitution, only the members of the cabinet and the secretaries of the concerned department invited by the cabinet are supposed to participate in the meetings. Mr. Manohar Parrikar is neither a cabinet minister nor an official in the government of Goa. So in what capacity, question number 2, in what capacity Mr. Manohar Parrikar is holding cabinet meetings? Every now and then, whenever something happens, he is found wanting. When the Pathankot happened, he was in Goa. When the Pulgaam happened, more than a dozen people were killed. He was here holding a meeting, holding cabinet meeting. And the Prime Minister has to intervene. The Prime Minister has to tell him that please go there. So every time he is in Goa. We have no problems if he is in Goa. Absolutely no problem. But I am asking a question, and that's a matter of great national security. And Mr. Manohar Parrikar should explain why secretaries of the different departments and other officials, senior officials, visit him with confidential files and he gives oral instructions bypassing the CM Mr. Parsekar. Why senior officials are visiting him and why he's clearing those files and giving oral instructions. This is very, very serious. आपान पक्षाचो राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ताच्या फुडारपणान 15 मेंबरांची इलेक्शन कमिटी जाहीर केल्या. Mr. Pankaj Gupta will be the chairman of this campaign committee. And the rest, Mr. Dinesh Waghela, Mr. Dr. Oscar Rebello, Valmiki Naik, Sured Tilve, Rupesh Shinkre, Rajshri Nagshekar, Joe Gomes, Cyril Fernandez, Sandesh Telekar, Serafino Kota, Bruno Fernandez, Ursula D'Souza, Durgesh Pathak and Blaise Kostabi. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. आता ITIच्या भुरग्यांक 10वी आनी 12वेचो स्टेटस मेळटलो. भुरग्यांनी 8वी उपरांत 2 वर्सां ITI करून एक लँग्वेज पेपर दिल्यार तांकां 10वेचें सर्टिफिकेट, 10वे उपरांत 2 वर्सां ITI करून लँग्वेज पेपर दिल्यार 12वेचें सर्टिफिकेट मेळटलें. उपरांत ग्रॅज्युएशनूय करूंक मेळटा. अंदूसानूच ही येवजण लागू. गोवा युनिव्हर्सिटीन ह्या कोर्साक निकतेच अप्रुवल दिलां. पयरूच आमकां अप्रुवल मेळिल्लें आसा गोवा बोर्डा कडल्यान. जे भुरगे 8वी पास जातात 2 वर्सांचो ITI कोर्स करतात तांकां गोवा बोर्ड ऑफ एज्युकेशन 10th पास हे इक्विवलन्स सर्टिफिकेट दितलो. तशेंच जो भुरगो 10वी पास जाता आनी 2 वर्सां ITI करता ताका त्या भुरग्याक 12वी पास हे गोवा बोर्ड एंड हायर सेकंडरी बोर्ड सर्टिफिकेट दिता. फक्त एकूच कंडिशन की 8वी आनी जो ITI करतकीर त्यांनी एकूच लँग्वेज जो आसा फर्स्ट लँग्वेज सेकंड लँग्वेज ती गोवा बोर्डा कडल्यान त्यांनी ते अप्रुवल घेवपाक जाय एग्जामीक बसपाक लँग्वेजीच्या सेपरेट. इतल्यान तांकां 10वी आनी 12वी हे इक्विवलन्स मेळटा आनी त्याचेर ते आपले ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाक शकता. कारण युनिव्हर्सिटीनी आमकां
तेजें एप्रुवल दिल्लें आसा रिजोल्युशन घेवन की 12वी जातकीर ते ठरयतले की खंयच्या स्ट्रिमीक हो भुरगो ग्रॅज्युएट कंप्लीट करूं शकता तो. इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. भुरग्याक स्किला बरोबर बाकीचें एज्युकेशन मेळपाचो एक बरो ही योजना आमी आंखलेली आसा. आतां जुलयच्यान तिचें इम्प्लिमेंटेशन चालू जातलें. पूण पयलींच्या भुरग्यांक सुद्दां लागतलें त्यांनी करचें लँग्वेज करची आनी करचें ऑफकोर्स. सगळ्यांक लागतलें. हय लागतलें. 8वी म्हणजे आमचे कडेन 41 स्टडी आहा. ITI 10 ITI आसा आमचे. वेल्डर 8वी नंतर वेल्डर आनी वायरमॅन कटिंग आनी शेविंग प्लंबर्स. सर्वसामान्य शिक्षणा बरोबर भुरग्यांक तंत्रीक शिक्षणाचो अणभव मेळचो म्हूण सरकारान ही येवजण केल्या. जे भुरगे 8वी फेल जाल्यात वा सद्याक जांचे 10वेचें वर्स फुकट गेला अशा भुरग्यांक ही येवजण बऱ्याक पडटली. तांकां 2 वर्सां ITI करून 12वीक बसपाक मेळटलें आनी उपरांत ग्रॅज्युएशनूय करपाक मेळटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेवया एक विराम.